नमस्कार. आम्ही सदांच सांगीत आयल्या की हे बीजेपी सरकार जे आसा, प्रमोद सावंताचे जे सरकार आसा, हे फटींग सरकार. कोविडाच्या काळात तांच्यांनी जितली फटींगपणां केल्या ती सगळी गोंयकारांनी पळयल्या. आणि फटींगपणाचेर फटींगपणां करीत आयिल्ले हे बीजेपी सरकार. आज जर तुम्ही कोविड बुलेटिन पळयलां, जे हेल्थ डिपार्टमेंट दर दिसा काडटा, कितले नवे केसीस आयले, कितले लोक टेस्टिंगाक गेले, कितले लोक मेले, हे जे हेल्थ बुलेटिन डेली येता, त्या बुलेटिनान तुम्ही जर आज सारखे पळयत जाल्यार सकल एक फुटनोट घातला आणि त्या फुटनोटान 68 एडिशनल डेथ्स, 68 नवे डेथ ताची नोंद केल्या. आणि हे डेथ खंयचे जाल्यार ऑगस्ट 2020 ते जून 2021 पर्यंत. ऑगस्ट 2020 ते जून 2021 पर्यंत डेथ 68 नवे एडिशनल डेथ, कोविड डेथ हे सरकारान आज लिस्ट केल्या. फाटले खेपे बीन अशेच एडिशनल डेथ 3-4 दीस येत रावल्ले आणि ते डेथ आशिल्ले प्रायव्हेट हॉस्पिटलांतले. सगळे डेथ प्रायव्हेट हॉस्पिटलांतले आशिल्ले. पूण आज अजाप दिसता की हे 68 डेथ जे आज रिपोर्ट जाल्या, ते 68 डेथ्सूय गव्हर्नमेंट हॉस्पिटलांतले आसा. साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मडगांवचे हे सगळे 68 डेथ. म्हणजे हे बीजेपी सरकार, फटींग सरकार, कोविड डेथ लिपयत आशिल्ले आणि आम्ही हे सदांच सांगीत आयल्या. आणि त्याच खातीर आता हे 68 डेथ आज तांच्यांनी ताची नोंद केल्या. कित्या खातीर? फक्त फटींगपणां करीत रावा. तुम्ही पत्रादेवी बॉर्डरीचेर 250 रुपयाची लाच घेऊन लोकांक टेस्ट करनासतना भितर सोडटाले. आणि आमच्या सिसील बाईन जेन्ना हे उक्ताडार हाडले तेन्ना आता थंय चेकिंग स्ट्रिक्ट केलां. हे कितलो तेंप चालू आशिल्लें? बाकीच्या बॉर्डरींचेर कितें चालू आशिल्लें? सरकाराचे हाजेर